राजांच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी जेरोबोमान आपल्याच मनात चिंतले, आता राजवटकी दाविदाच्या घराण्यांत परतून येतली. ही पोरजां आदलेच भाशेन योद्न भेटोवंक सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरुसलेम वचत जाल्यार पोरजेची काळजां नव्यान आपल्या दोनया रोबामा जुडाच्या राजा वाटेन ओडटली आनी म्हाका जिवेशी मारून ती रोबामाशी परततली. मागीर आपणाच भितर नियाळून राजान भांगाराचे 2 पाडकुले केले आनी पोरजेक म्हणलें, तुमी जेरुसलेम गेल्यान ती पुरो. इस्रायला पळय, हे तुजे देव. ताणीच तुमकां इजिप्तांतली भायर काडली. तांतल्या एकल्या पाडकुल्याक बेतेल गांवांत दवरलो आनी दुसऱ्याक दान गांवांत. आनी पोरजां बेतेल आनी दान पर्यान वचूंक लागलीं आनी हेंच तें पोरजेचें पातक. उंच दोंगराचेर ताणें मंदिरां बांदलीं आनी लेवीचे कुळेंतले न्हंय आसलोले चालत्या लोकांतले यादनीक नेमले. त्या भायर जुडाच्या राज्यान पाळटांनी तेच भाशेन 8व्या म्हयन्याचे 15वेर ताणें एक परब स्थापली आनी आपुणूच वेलीचे पावंडे चडलो. अशें बेतेलांतूय केलें आनी आपणे केल्ल्या पाडकुल्यांक योद्न भेटयले. बेतेलांत उंच दोंगराचेर मंदिरां बांदलोलीं, थंय ताणें यादनीक दवरले. हे घडणे उपरांत जेरोबोमान आपल्यो खोट्यो वाटो सोडूंक नात, पूण चालत्या लोकांतले उंच दोंगरायले मंदिराचे यादनीक तो नेमीत रावलो. यादनीक जावंक खोशी दाखयतल्यांक उंच दोंगरायल्या मंदिराचे यादनीक कशें तो संस्कारतालो. हे भाशेन तो चल्लो देखून जेरोबोमाचें घराणें पातकी जालें आनी ह्या पातक्याक लागून त्या घराण्याचें निसंतण जावन प्रिथुमेवेलें तें नाटक जालें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो सबाब जातलो. तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. आमच्या पुर्वजां भाशेन आमी गुन्यांव केला, आमी नश्टेपण केलां, आमी अपराधी जाल्या. इजिप्तांत आसतना आमच्या पुर्वजांनी तुज्या विस्मिताची पर्वा केली नाय. सबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. होरेब्याशी ताणें एक पाडकुलो घडलो. कडयलोल्या भांगाराचे मुर्तीची ती पुजा करूंक लागली. आपले मोहिमेवून देवाक सोडून तोंड घातोल्या बैलांची ताणें मुर्ती दवरली. सबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. इजिप्तांत तांणी केल्लीं बढती कर्तुत्वां, कामाच्या देसांत नवलां विस्मितां, तांबड्या दर्यांत अजपांचे चमत्कार, तरी देवाक आपल्या तारकाक ती विसरली. सबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू भोंवतणी आनीक एक पावट लोकांची व्हड तांडी आसलोली आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच नासलें. देखून सिसांक आपोवन हाडून
जेजून तांकां सांगलें, म्हाका ह्या लोकांची चुरचुरे दिसतात, कित्याक पळयात, आयज 3 दीस जाले म्हजे सांगाती आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना. आनी उपाशी तांकां आपल्या घरा हांव धाडीन जाल्यार वाटेर थोकून पडटलीं, तर तांचे भितरलीं थोडीं जाणां पयस जावन आयिल्लीं आसात. आनी सिसांनी ताका असो जबाब दिलो, हांगासर ह्या पाड जाग्यार खंयचे म्हूण उंडे हाडून तांकां दादोशी करूंक जातलें? आनी ताणें विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? ताणें सांगलें 7. ताणें लोकांक दुर्नीर बसूंक लायले आनी 7 उंडे घेवन आनी बापाक दिनवासून ताणें ते मोडले आनी वांटूंक सिसां कडेन दिले. आनी ताणें ते लोकांक वांटले. थोड्यो धाकटुल्यो मासल्योय तांचे कडेन आसल्यो. ताचेरूय आशिर्वाद घालून त्यो वांटूंक लायल्यो. आनी लोक जेवलो आनी दादोशी जालो. आनी उरलोल्या कुडक्यांनी 7 करंड भरून काडले. जेवलोलो लोक सुमार 4000 आसलो. आनी ताणें तांकां धाडलीं आनी रोखडोच आपल्या सिसां बरोबर होड्यार चडून दालमानुता प्रांतांतलो गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, आयचे पयले वाचपांत जेरोबामान राजा आपल्या हातांतली पदवी वचना जावंक भिरांतीन इस्रायल पोरचेक वायट दिशेन व्हरता. खोट्या देवांक वेदी बांदून आनी कुड्ड्या देवांक बुजून तो व्हड पातो गादारता. सर्वेस्पराची दया आनी पदवी तो विसरता आनी आपले पोरजेक आनी आपणाक देवा चरशिलो पयस करता. आयज आमी बागीवंत सिरिल आनी बागीवंत मेथोडियस हांचो उगडास करतात. जेरोबामान राजा भाशेन तांकांय अधिकार आसलो. ते पवित्र सभेचे फुडारी आसले, पूण ताणें आपल्या जिवितांतल्यान आपले पोरजेक देवा चरशी हाडली. पवित्र पुस्तक आपल्या मायम भाशेन सोल्वोनीक ताणें भासांतर केलें आनी देवाचें उतर आपले पोरजेक वाचूंक आनी नियाळूंक आदार दिलो. आपणाक पदवी आनी नांव मेळूंक ते वावरूंक ना, पूण देवाचे उल्याक ते विश्वासी रावले. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, इस्रायल पोरजे भाशेन आमी आमच्या जिवितांत खोट्यो वेदी, संवसारीक खोटेपण बांदूंक ताळणी येतली, पूण आमी भिरांतीन संवसारी ताळणेक बोली पडना जावंक वावुरया.